संगीत नाच संप्रदायाचो हांडो तसो तो मजेदार मांडो आमी आयकलो. संतोश जालो वय. देव बरें करूं. सुमेळ पंगडाक ह्या शिंकळेंतल्यान दुसरें पद आसा हिंदी पद. हिंदी म्हणटना आमकां एक पटी संतोश जाता. मोग करणारांक प्रकृती सोबायाचें भंडार तर आपलो या आपली मोग करणार सोबायाचो मुकुट. मोग करणार येताना मेळताना बोगणाचो काठ तुटता. मोग उमाळता संतोष उजळटा. म्हजें मोग करणार आयलां ताच्या वाटेर फुलांचो पावस धाड. ये वाऱ्या प्रकृतेक उलो दिवचें हें गीत आपल्या मोग करणाराची सोबाय वर्णून गावचें जावन आसा. हिंदी पदांच्या पंक्तेंत पयल्या पंक्तेंत सोबचें पद आसा बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है. 1969 इसवेंत सूरज चलनचित्र रिलीज जाल्लें आनी तातूंत आसलें हें पद. आनी आतां आंतरराष्ट्रीय संगीत दिवसाच्या ह्या कार्यान हें अपूर्व पद आमच्या मुखार आपल्या मधुर ताळ्यान सादर करूंक येता. साऊथ इंडियन रफी म्हूण नांवाडलेलो गणगणीत ताळ्याचो नावार्दीक गावपी मानेस्त टागोर दास. GSB कोंकणी समुदायाचो हो मानेस्त स्वता एक गावपी पदां घडणार आनी संगीत रचणार. फाटल्या 55 वर्सांत हांव संगीत क्षेत्रांत आसचे ह्या मानेस्तान 3000 वयर भारतांत तशें विदेशांत संगीत कार्य सादर केल्यांत. पदांची उतरां पळयनासतना निरंतर 12 घंटे गायन करून राष्ट्रीय दाखलो ताणें रचला. आनी आतां तुमच्या मुखार टागोर दास आपल्या सुमधूर ताळ्या संगी. सगळ्यांक देव बरें करूं. आज हांगा कलागणान तूं म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक म्हजे जिगरी दोस्त आमचो एरिक ओजारियो तो भारी दोस्त पयले जावन आमी म्युजीक करनासल्या ताका हांव आभार जावन आसा. आनी तुमी हांगा म्हाका एक रेस्पॉन्स दिल्याक तुमकां मस्त थँक्स. पूरा कलांगण मेंबर्सांक हांव भारी आभार जावन आसा. एक शायरी कहूँगा हिंदी. सिंस रफ़ी का शागिर्द हूँ हिंदी गाना गाता हूँ तो हिंदी से एक शायरी कहना मेरा धर्म है. रफ़ी साहब के ऊपर जितने लोग रफ़ी को नहीं जानते शायद वो लोग यहाँ नहीं होंगे. एक शायरी इनके ऊपर कहूँगा. बागों में फूल खिलते हैं बहुत मगर गुलाब जैसा नहीं. बागों में फूल खिलते हैं बहुत मगर गुलाब जैसा नहीं. गायक तो लाखों पैदा होते हैं मगर मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा नहीं. बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है. मेरा महबूब आया है. हवाओं रागने गाओ मेरा महबूब आया है. मेरा महबूब आया बरसाओ मेरा महबूब आया है. मेरा महबूब आया है.
लगाए न प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नज़ारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिल भर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागने गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। देव बरें करूं बापटा गोरदास आमकां मोहम्मद रफीचो उडास केल्ल्याक आनी तो उडास जिवाळ केल्ल्याक आज संगीत संवसारांत साऊथ इंडियन पॉप क्वीन म्हूण नांव वाडलेली फामाद गावपीण आसा आनी ती आदल्या म्हयन्यान कोलकाताच्या मदर थेरेसाक सांतीण म्हूण पासारतना रोमाक पावोवन गायन प्रदर्शन दिवन आयल्या. उशा उत्तप आमी जाणाव तिची गायनाची शैली, ती जायत्या भासांनी गावंक शकता आनी तिच्याच मेटांनी मुखार वचून आसा मंगळुरी पॉप क्वीन बाय जॅकलीन फर्नांडीस. हेची वळख करून दिवंक हांव संतोश पावतां. ती माणसोपणान 2015 म्हणजे आदल्या वर्सा मांडून हाडिल्ल्या TV गायन स्पर्धो सोद 4 हाची राणी कोगोळ. 2 ताळयो. विशिश्ट ताळ्याची विशिश्ट रितीन पदां सादरपण करची ही गावपीण पळोवंक की विशिश्टच. जायत्या भासांनी ती गायन करूंक शकता तें तुमी हांगासर पळयतल्यात, तिका आयकतल्यात. हिंदुस्तानी गायनांत उस्ताद रफीक खान हाचे तरबेती ती जोडून आसा. शिकपाच्या सर्व हंतांनी गायनांत, भाशणांत, कार्यनिर्वहणांत इनामां जोडूनच आसची ही बाय जॅकलीन वृत्तेन ऑडिओलॉजिस्ट अँड स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट जावन उपन्यासकी जावन